प्रितीच्या भावन भयणो, आयच्या दोनूय वाचपांनी आमकां पयल्या वाचपांत जेरेमायास प्रवादी आनी शुभ वर्तमानांत जेजू दोगांयकूय तांचे वांगड्या सोर्शींतल्यान तांकां जायतें बगूंक पडटा. आनी जेरेमायास प्रवादी तो देवाक सांगता की आपले इश्ट आपले बाराबरचेच ताका मारूंक सोदतात, ताका धरूंक सोदतात. आनी जेरेमायास प्रवादी एके भाशेन देवाची क्यास तांचेर मागिना असो, पूण तांकां देव क्यास लायतलो अशें म्हूण ताचें चिंतप. पूण शुभ वर्तमानांत पळयत जाल्यार जेजू जुदेवांक सांगूंक सोदता की आपूण देवाचो पूत. आनी जुदेव ते जेजूचे बऱ्यो करुणेचेर बऱ्यो करुण्यो केल्या त्यो पळोवचे खातीर ते ताची देव निंदा करता. होच पॉयंट घेवन ते जेजूक धरूंक सोदतात. मोगाच्या भावान भयणो, जेजू तांकां जायत्यो भाशेन तो सांगूंक सोदता की आपूण देवाचो पूत, देव ताचे भितर आसा, पूण ते ताका मानून घेवंक राजी ना. आनी तो देवाची क्यास तांचेर मागिना, जसो जेरेमायास प्रवादी उलयता ते भाशेन. पूण तो तांकां सोडवण दिवंक सोदता. आनी आयच्या ह्या वाचपांतल्यान जेजू आमकांय सांगूंक सोदता की आपणाचेर भावार दवरात. आमी घोडे जेजूचेर घोडे भावार दवरनासतना, पूण आमच्या जिवितांत जायत्यो जेजून देवान जायत्यो मिलाग्री केल्ल्यो आसात. हाचेरूच पळोवन देवाचेर भावार दवरूंक आज जेजू आमकां आपयता. जायते फावटी आमकां दिसता देव ना, आमकां कितें जाय तेन्ना देव ना दिसता, पूण देवान जायत्यो करुण्यो केल्ल्यो आसात. आमी त्यो विसरतात हे जुदेवा भाशेन, आनी आमी कितें जायना तेंच पळयतात. आज जेजू जुदेवांक तांचे शास्त्रे वयलें उदाहरण घेवन तांकां सांगता, जेन्ना देवाचें उतर जांकां पावल्लें आसा तांकां शास्त्र म्हणटा, तांकां देव म्हणटात. पूण जेन्ना जेजू म्हणूंक सोदता की आपूण देवा सोशींतल्यान येयला आनी तुमी म्हाका कित्याक घेनात काय म्हणून. आयज आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारून पळया, आमी देवाक आमच्या जिवितांत आपणायला काय, ओ ह्या जुदेवा भाशेन जे जेजूक नाकारतात. आनी जेजूचे भाशेन जेजूक अशें मारूंक सोदतात ते भाशेन आमी आमच्या समाजांत आमच्या कुर्णांतल्यान आमच्या भावा भयण्याक आमी केलां काय, आमी दुसऱ्या आमच्या भावा भयण्यांत जेजू पळयला काय, हेंच आमी आमच्या मनांत धरुया आनी चिंतुया. प्राचीन काळांत आमी आसात आनी थोड्या दिसांनी आमचे सोम्या जेजूच्या कुश्टा मरणाचे दीस येतले. तेचे पयलीं आमी पळया आमचें काळीज कसलें जाल्लें आसा तें आमी पळया. आमी देवाचे वाटेन वयतात वो देंवचाराचे वाटेन वयतात तें आमी पळया. हीच प्रश्न मनांत धरून आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया की आमचो भावार्थ जेजूचेर आनी ताचेर आनीक अदीक गोड करूंक.